मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज संडे, आम्ही रेडी जाला वचपाक जेवपाक वयता आयज. मागीर आनी आमकां टायम मेळचो ना. मागीर दीस सोंपपा पावला, वर सोंपपा पावला. म्हटलें आयज या म्हटलें जेवपाक, भयण बीन आसा. सो आयज आमी समथींग डिफरंट रेस्टॉरंटार वयतली. केन्ना वचोंक ना, सो म्हटलें पळोवया आयज कशें कितें आहा तें. रेडी जाता, अजून माझे मेकअप करपाचें उरला. इश्वीक न्हिदला की आज आवा आता अशें ना. हांव ताका रेडी करून आसलेलें. ओके चला, माझे आयज परत तुमकां दाखयता क्रीब जे हांवें सासवां घातलेलें न्ही. बरें जाला, व्हडलें दाखयता तुमकां. बरें दिसता न्ही. हें पळयात आतां कितलें बरें दिसता. हें पळयात, खूब बरें दिसता पळोवपाक. आयज हांवें उदक घालूंक ना, मातशें आसा वलें आसा. पळया मागीर येवन घालया मागीर. हें पळयात बरें दिसता, खूब बरें दिसता. सो जस्ट 12 जावं ना अजून. म्हटलें मातशें बेगिना भायर सरया. म्हणटा की आपणा मातशें पयस आहा तें, मागीर आमकां जेवन येवंक जाय. मातशें वयतलो कामांक. सो ताका लागून जाता बेगिना जेवन बीन येवया. ओके सो जाता आमी रेडी. मी थोड्या वेळार मेळटा तुमकां. ओके चला. सो सगळी रेडी, भायर सरता. कधी वॉच सामकें कितें भाव हाडलो तुमचो? धूळ अशें न्ही, धूळ काय. इश्वीक न्हिदलेलो, ताका उठयलें, रेडी केलें. आनी कितें टायम आनीक ऑप्शनूच ना न्ही. हो टायम न्हिदपाचो. हें फोल्ड करून घाल. चला. रित्वीक धाकटो आसतना हांव बसतालो, आतां इश्वीक बसतलो. रे कितें चिन्नू हाय म्हण. कितें तरी विसरलें इशूकाचे ते कपडो विसरलो. इशू गेला हाडपाक. सो पावली आमी आसागांव. आनी ह्या रेस्टॉरंटाचे जे लोकेशन बी आहा पळय तें हांव घालता डिस्क्रिप्शनाक. ओके सो हें आसा पार्किंग तेंचे. आसा पार्किंगाक स्पेस बरो आहा. हात धरा. शी हात केला रे. सो हें पळयात, अंकिता क्लासिक गोवन फिश अँड स्पेशल रेस्टॉरंट. सो अशें आसा. तितले पर्यंत रस्तो केला, फुडें रस्तो करूंकूच ना. सो हें आसा पळयात आं, अंकिता क्लासिक. चला शिव येवन येरा. सो शिव गाडी पार्क करता. सो हांगासर न्ही बरयला हेंच्यांनी आयज कितें कितें स्पेशल आहा तें. शिणाणे, वेल्ल्यो, पॉम्फ्रेट, किंगफीश. हें पळयात, पॉम्फ्रेट, रेशादो, माणकी मरे माणकी गोल्डन, मोरी शाकुती आहा हांगासर. ओके आनी संडे हांगासर थाली मेळटा. ओके चला. ताका विचारलें हांवें, मेळटा म्हणपा लागलो. हांगा सकलच बसया न्ही, वयर या. ताका विचार खंय तें वयर खंय तें. चला असं हात काडले. आमी मातशें बेगीन आयले की आबरा मागीर रश उरतलें न्ही, ताका लागून. न्यू ओपन न्ही, 15 दीस जाले खंय. हेंचें एक रेस्टॉरंट आसा पेरनेम, वारकण. रेयान बी गेल्ले खंय तें पेडणे. सो जेवण बरें आसा खंय. सो हें आमकां लागीं न्ही, पेडणे आनी कोण वयतलो. सो म्हणटा हांगाच वया म्हटलें. सो कोण पेडणे तांकां लागीं आनी तुमी थंय वचात. अंकिता क्लासिक आमकां हें लागीं. ते ट्रॉली उकलो व्हरपाक पुरो, जाल्यार ऑप्शन ना. एक तूं न्हिदता न्ही तो, ताका लागून. सो आमी न्ही हांगा बसया म्हटलें वयर. सकयल बसपाक जागो आसा. हांगा बसया न्ही. येस हय हय. थंय बसया न्ही. बरें ग्रीन बरो फोटो बिटो बरो येतलो अशें ना. कितें रे तें मातशें व्हडलें करपाक न्ही. एक्चुली थंय बरें आसलें बसपाक. ना हांगा बसया अशें ना. व्हेरी गूड. फाटां नाका, हांगा बसया. यो हांगा या. मी बसली. चल चल. सो आमी एक्चुली म्हाका तो लायक जाल्लो बरें. नाका हांगाच बसता. हांगा बसया. चल चला चला.
तूट पडो बसा. सो बरे हा स्पेशियस हा बरे हा. टू व्हीलर वाले जाम करतात. टू व्हीलर मध्ये काहीच्या पण साईडीन मध्ये बाहेर. सो या त्यांचे मेन्यू कार्ड. ही पळय झाड बरें आहा खंय. बरी दिसता न्ही. थाली कितें आसा. किंग फिश चणक बांगडा पपलेट प्रॉन्स. पपलेट आता आहे ना गाडी. तू जाय ते ऑर्डर कर म्हटले न्ही गे. जाय ते कितें ऑर्डर कर म्हटले खाया. कित्याक दनपारां खाल्यार न्ही मातशें डायजेस्ट जाता. रातचें खावपाक जायना. कोण ना लोक अजून कोण येवंक ना. सो ऑर्डर दिला आमी कितें कितें तें मागीर दाखयता तुमकां. ओके. आनी हांगचें जेवण तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता. रेहान रुबिना गेल्ले पेडणे हेंचे अंकिता क्लासीक जेवण तांकां खूब लायक जालें. सो आतां हांगा पळया कशें पळया. सो हांगासर पळयात हो आसा एड्रेस. हांव घालतलें डिस्क्रिप्शनान लिंक. थंय पळय बादेम आसगांव वागातोर हो आसा हेंचो एड्रेस. सो नेक्स्ट आसा स्क्विड्स बटर गार्लीक. ओके. सो तुमकां हांगानी मसाला फ्राय सामकें डिफरंट आसा हांगासर. वाव सॉफ्ट आनी ना सुंगटां. हें पळय खावन सांग तुमकां. टेस्टी ना सॉफ्ट सुंगटां आनी भायर जो मसाला आसा पळय समथींग डिफरंट. सो आतां स्क्विड्स बटर गार्लीक खावन सांगता तुमकां. सो तुमकां खावन सांगता स्क्विड्स बटर गार्लीक. सो आतां आमी ऑर्डर केला शिणाण्यो रवा फ्राय. सो हें आसा शिणाणे रवा फ्राय. सो शिणाणे न्ही 9 पीस आसा भितर. मिडियम आसा चड अशें व्हडलें अशें ना मिडियम आसा. ओके. शिणाणे न्ही सामके फ्रेश खाल्यारूच कळटा फ्रेश आसा म्हणून. जितले आमी स्टार्टर घेतला बट तुमी ट्राय करात आं. तुमकां सांगता हांव प्रॉन्स मसाला फ्राय ट्राय करात. सामकें डिफरंट आहा आनी जितले आमी बाकीच्या रेस्टॉरंटान खाला पळय सामकें डिफरंट आसा हांगासर. टेस्टी आसा. नुस्तें सामकें फ्रेश ना. चला. सो हांगासर न्ही थाली इल्ले आसा. हें पळय हें आसा चणाक थाली. कितें कितें आहा तें दाखयता तुमकां मागीर. हें चणाक आनी भयणीन घेतला पापलेट. सो पापलेट सायज पळयात बरो व्हडलो आसा. पापलेट हांगा दी. आई पापलेट मारता घे सोड. आई पापलेट मारता खंय. किंगफीश म्हाका. हय येस. सो किंगफीशचे सायज पळयात बरें व्हडले. आनी कितें कितें आहा दाखयता तुमकां. पिकल सोलकडी सलाड मागीर किशमूर कुल्ल्यो आहा क्रॅब शाकोती आंबट तीख न्ही रे. ओके. खुबे आनी सुंगटाचें हुमण. हें आसा हांगा थाली. सो हांगासर न्ही सुंगटाचें हुमण न्ही सुंगटां मातशें व्हडलें व्हडलें आसा. करी तुमकां हांव टेस्ट करून सांगता. करी बरें गे. चणाक जाय करी बरें आसा न्हू दिबा. प्रॉन्स करी बरें आसा. ओके. सगळे आनी सगळें अशें जेवण न्ही गरम 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 आहा बरें आहा. आंबट तीख न्ही बांगड्याचें आंबट तीख. आंबट आनी तीख. ओके. जेता आमी मागीर फायनल तुमकां सांगता जेवण कशें आहा तें. आनी क्रॅब न्ही असले क्रॅब बरें आहा सायजीन. क्रॅब पळयात बरें सायजीन बरें मोठे आहा. आनी तिसऱ्यो खुबे म्हणटा तो खुबे. खुबेय मातशें बरें आहा सायजीन मोठे. फिश सांगता तुमकां कशें आहा तें. फ्रेश आहा न्ही. चणा फ्रेश सामकें आहा. आनी किंगफीश तुमकां खावून सांगता बरें आहा. आमचें जेवण सो जालें. फक्त म्हाका एकूच लायक जावंक ना हें बांगड्याचें आंबट तीख. तिका लायक जालें खंय. तेंच म्हणटा न्ही सगळ्यांची जीब न्ही वेगळें आसता. म्हाका आंबट तीख इतलें लायक जावंक ना.
आईक लायक जालें जेवण A1 आसा बरें आहा जेवण आनी थाली चकाचक जालें तिसऱ्यो बरें आहा तिसऱ्यो न्ही गो बरें मोठे तिसऱ्यो न्ही खुबे म्हटलें न्ही येवच्यो तुमी हांगासर बरें आहा जेवण आई पळयता सगळें बरें आहा नेक्स्ट हांगा थेवया खंय आई पळयता नेक्स्ट हांगा थेवया खंय इतलें पयस खूब आवडलें बेस्ट आहा गुड इश्वीक ताकाच पळयता मग ताका लायन मारता दिसता ताका लायन मारता तर ते आसा शिवाचे फ्रेंड परवरी न्ही HDFC बँकेत ते कामाक आसलेले ते शिवाक वळखता ते पण कितें म्हणटा आवय लायक जाले हा कोण रे सो तुमकां न्ही हांव दाखयता हांगासर कितले जाले ते हे पळयात 2985 सो चोणाक थाली न्ही 390 किंगफिश थाली 380 मागीर माणकी बटर गार्लीक 420 पॉम्फ्रेट थाली 490 प्रॉन्स मसाला फ्राय 370 आनी शिणाणे रवा फ्राय 390 सो हें आसा रेट आता इतलो लोक न्ही गो आमी येयले तेन्ना कोण लोक नासलेले आतां सामके रश जाला सारके ताका लागून आमी बेगिना येता जेवपाक नाजाल्यार रावचें पडटा भायर लोक रावताले भायर चला थँक्यू आसा आं चला बाय घरा पावले आमी वदोळ हेका दिले सरलेक आतां खाता आमी आयस्क्रीम पण आमी हॉटेलान आयस्क्रीम बीन खावंक ना कित्याक घरा आमचें आयस्क्रीम म्हटलें घरा वचून आयस्क्रीम खाया म्हटलें काय हाडलेलेच न्हू आतां सो आयस्क्रीम खाता ओके एका जस्ट आत्तां सरलेक दिले ओके सो हांगासर आमी रेडी जाल्ले आसा बारीकशें आमचें काम आसा तर कितें तें तुमकां न्ही फालच्या ब्लॉगान पळोवंक मेळटलें जस्ट ती आयिल्ली आसा मातशें कापयलें हांवें हेल्पाक जायना सगळें करपाक सो 2 वर्सां हांवें करूंक ना सो तेच्या लास्ट केल्लेलें हांवें सो तेन्ना इश्यू नासलेलो जातालें सगळें सो आतां इश्यू कसो जायना न्ही सो तिका आपयलें हांवें जस्ट स्टार्ट केलां आमी सो आमी न्ही हें मातशें बेगिना बेगिना करता आनी कितें हें सगळें तुमकां न्ही फालच्या लोकांक कळटलें ओके मागीर मेळटा तुमकां चला सो जाली आमी रेडी जस्ट आत्तां जालें आमची ती आत्तां गेली सगळें आमी दवरलें फ्रिजीन लाटून दिली तेणें म्हाका फाल्यां येतली होती परत म्हाका फाल्यां सांगता कितें तें ओके सो बड्डे वयता जस्ट आमचें सकलूच आहा व्हडलेंशें कांय ना जस्ट बारीकशें कितें शूट करतलें हांव डिटेल काय शूट करचें ना ओके सगळें आमी रेडी जाला ओके चला पावली आमी आतां घरा काय हांवें चड शूट बीन करूं ना इश्यूक न्ही खूब किरकिरी करपाक लागलो सो स्टॉलर बी व्हरता तें बरें थंय आनी खंय स्टॉलर वयतलें लागीं मम्मी घेताली मदीं हांव घेतलें मागीर भयणीक घेतलें बाबा आयकता खबरी पळय बरो सो हांवें काय अशें शूट करूं ना जस्ट केक कटींग केलें जस्ट जेली आनी आतां येयली आमी घरा कडेन सो म्हटलें ब्लॉग एंड करता सो चला आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लायक करा शेअर करा आनी चॅनला सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel. Go best to all. इशी बाय मान हसलो हा